मार्कू चॅप्टर 15 जेजू पिलाता मुखार. आनी सकाळीं फुडें मुखेल यात्निकांनी जाणट्या शास्त्रियां आनी आख्खे महाधर्म सभेचे बरोबर भासाभास करून आपलो थाळ घेतलो. तांणी जेजूक बांदलो आनी ताका व्हरून पिलाताच्या हातांत घातलो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, जुडेवांचो राजा तूं? आनी जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, अशें तूं सांगताय? मुखेल याज्ञीक जिनसवार घारांनी ताचेर घालताले. घारांनी पिलातान तांचे लागीं परतून विचारें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितलीं घारांनी पळे ते तुजेर घालतात? पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. पिलात जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारता. उत्सवाचे समय खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीर ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडायेंत खून केल्ल्या आनी बोंडखणींत घाल्ल्या फितुरां मोदें बाराबास नांवाचो एक मनीस आसलो. लोकांचो एक जोमो वयर चडून गेलो आनी सदांचे चाली प्रमाणें आपणा खातीर कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुडेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो तर बरें जाणो आसलो. पूण आनी कोणाक न्हय बोगोर बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हणलें, तशें जाल्यार तुमी जुडेवांचो राजा म्हणटात ताका हांवें कितें करचें? तांणी नव्यान हुयेली मारली, ताका खुसार मार. तरीय पिलातान तांकां म्हणलें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं ओदीक व्हडल्यान हुयेल मारूंक लागलीं. ताका खुसार मार म्हणटच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून तांणी मागलोलें तशें पिलातान बाराबासाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. तेणें वेतो लोक आपली तकली आलोयत ताच्यो केण्ण्यो कोत्तालो अशें म्हणून. तूं रे तो देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय तो? तुजोच जीव वाचूं येता. खुस्सा वेलो देंव पळोवया. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन तांच्यो मस्कऱ्यो कोत्ताले. हाणें हेरांक सोडयलीं खंय, आतां ताच्यान आपणाकूच सोडूंक जायना रे? हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवन ताचेर भावार्थ दवरचे खातीर ताका आतां खुस्सा वेलो दिवं दी. ताचे बरोबर खुस्सार मारलोले तेय ताच्यो केश्टायो कोत्ताले. जेजूचें मरण दनपार जातच 3 वाजो पर्यंत सगळ्या देशाचेर कालोख पडलो. आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? हें आयकून थंय उबे आसलोल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. कोण एकलो धांवन गेलो आनी शिरक्यांत आलंबेन बुडून काडून आनी एके बोडयेक लावन ताका पिवंक दिवंक लागलो. अशें म्हणून रावत एलायजा ताका देवूंक येता जाल्यार पळोवया. ताणें व्हडल्यान आड्डून जेजून प्राण सोडलो. देव मंदिरांतल्या गाभाऱ्याचो पड्डो वयर थावन सकल दोशी फांटलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण पळोवन ताच्या सामकार आसलोल्या शतपतीन म्हणलें, हो मनीस खरेपणी देवाचो पूत आसलो. खुरसावण्याच्या जाग्यार आसलेल्यो बायल्यो कांय बायलोय पयस रावन पळयताल्यो. तांचे भितर मागदालाची मारिया, धाकट्या जाकोबाची आनी जोसेथाची आवय मारिया आनी सालोमे. तो गालिल्यांत आसतना ताचो पाटलाव करून त्यो ताची सेवा कोत्ताल्यो. त्या भायर ताचे सांगाती जेरुसल्याक चडून आयिल्ल्यो सोबार दुसऱ्यो बायलो. जेजूचें निखिपिणें. सांज जाल्या उपरांत
आरिमातियाचो जुजे आयलो. तो महाधर्मसभेचो एक श्रेश्ठ वांगडी आसलो आनी देवाच्या राज्याची वाट पळयतालो. तो तयारेचो दीस देखून मुणग्या सोनवारा आदलो दीस धीर धरून पिलाताशी वचून ताणें जेजूची कूड मागली. इतलो बेगी मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी शतपतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. शतपती कडची सारकी खबर घेतोच जेजूक ताणें कूड व्हरूंक दिली. जुजेन ती ओळ विकती घेवन हाडली आनी ताका देंवून ती ओळीन रेवडायलो आनी खडपांत खणलेले एके समाधीन ताका दवरलो. मागीर एक फातर गुंडावन समाधीच्या तोंडाक लायली. मागदालाची मारिया आनी जोसेफाची आवय मारिया ताका खंय दवरतात तें पळोवन आसल्यो. देवाचें उतर हें.